ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री व्यास रघुपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्व बांधवांना नमस्कार। हा अनुपमा शणै। आज आम्ही भगवद्गीतेच्या 145, 146 आणि 147 श्लोकाचे म्हळ्यार 4th अध्यायाचे 4th, 5th आणि 6th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया। फर्स्ट श्लोका नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आमगेले लास्टाच्या एपिसोडांतू लास्ट श्लोकांतू श्री कृष्णाल उतर भक्तोसी मे सखा चेती, तू मेगेल भक्तू आसा आणि फ्रेंड आसा म्हणून तुकाचे हे मार्मिक रहस्याचे विशय सांगता। हे ऐकताना हांत एक विशेष कसन आसा बा म्हणून कोणाकय दिसचें साहजिकची देखून चिके डिटेलान तूं अर्थ कळून घेवचें अगत्याचें आसा। कृष्णाल बोध शिकवण सर्वसामान्यांक इजिली अर्थ जावचें तशें ना। ताजे खातीर मनशालांतूय एक योग्यता जावका पडटा आनी ती योग्यता आशिल्लोची कृष्णालो प्रिय भक्तू प्रिय सखा जावच्याक पात्र आसता आनी अर्जुना लागीं ती योग्यता आस देखून हे नश्ट जाल्लें तसलें ज्ञानाचें रहस्य श्री कृष्ण अर्जुनाकच सांगता। आतां कृष्णान सांगता म्हणटी की न्ही अर्जुन मात्र आपणाले शंका निवारण करचे खातीर आतांच्या ह्या श्लोकांतून कृष्णाक निमगीत आसा। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कृष्णा तुगेल जन्म आत्ताचो आनी सूर्यालो म्हळ्यार विवस्वानालो जन्म कितलो फुडलो म्हळ्यार मस्त पुरातन कालांतू जाला। तशें आसतना हें ज्ञान कल्पाचे आदीं तूं सूर्याक तुवेंच दिल्लेलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें, ताका आधार कसने म्हूण निमगिता। युअर बर्थ इज रिसेंट whereas the birth of Vivaswan was long ago. How am I to understand that you instructed this doctrine in the beginning? Next श्लोक पळोवया। श्लोका नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। आता अर्जुनाला त्या प्रश्नाक कृष्ण सांगता, हे परंतपा, हे अर्जुना, मेगेले आनी तुगेले भरपूर जन्म जावन गेलेले आसा ते पुराय म्हाका कळून आसा जाल्यार तुका मात्र ताजे बद्दल कसनय कळून ना। In this verse, Lord Krishna tells Arjuna that both he and Arjuna, Krishna and Arjuna, have taken many births. However, Krishna, being divine, remembers all his past incarnations, while Arjuna, a mortal being, does not. This highlights Krishna's divine nature and the concept of divine incarnation, that is avatara, a central theme in the Gita. At next श्लोक पळोवया। श्लोका नंबर 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण सांगता, तो स्वतः जन्मरहित अविनाशी संपूर्ण जीविताचे अधिपती आसा। तशें आसूनय तो स्वतःले दैविक मनोबल आणि संकल्प शक्तीन प्रकृतीक अधीन करून योगमायेन जन्म घेता, अवतार घेता म्हणून।
Krishna explains that even though he is unborn, imperishable, and Lord of all beings, he takes birth out of his own divine will, that is Atma Maya, not due to karma or ignorance like ordinary beings. This is a key verse that distinguishes divine incarnation from ordinary birth. आजी का हंगारा बोया मुकावेले नेक्स्ट एपिसोड ಅಂತ ಪೋया. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.